टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्तिका कोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मोगो पक्षाक बेतकी खानोळ्या सीट दिवचे म्हणून वेंचणुके पयलीं भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक केल्ले कळीत मात ती जागा मेळूना। पक्षाच्या चिन्हाचो अपमान करप्यांक आतां आनी फुडाराक दिवचो ना तेको सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकर। पोळे काणकोणा जीआय खात्यान डिसेंबरा सावन ई कॅमेऱ्या वरवीं तालां दिवपाक केल्ले सुरवात। येरादारी करप्यांचे सारखे डॉक्युमेंट आसून लेगीत 10,500 तालांव आयिल्ल्यान लोकांनी केलो बोवाळ। हडफडे रोमियो लेन प्रकरणातले मुखेल दुबावीत सौरभ आणि गौरव लुथराची पुलीस बंदखण वाडयली 4 दिसांनी। दुसरे वटेन दुबावीत आरोपी कोहलीक म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान दिलो सशर्त जामीन। गोंयांत आरजीपीचे नाच चान्न्येच्या वाटे इतलें योगदान। फक्त दुसऱ्याच्या गावात वचून घालतात धुमशेणां। आरजीपीची स्थिती ना जाल्या ना घरका ना घाटका सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकर। दिवचल बाजारात सापडली सुमार 55 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड। घातपाताचो आसा दुबाव। पुलिशेन एका दुबाविताक घेतला ताब्यात। फुडलो तपास सुरू। आणि गिरदोळी चांदोर वाठारांतल्या लोकांक थळावे पोस्ट ऑफिसांतल्यान पत्रां तशेंच हेर पार्सलां मेळपाक जाता कळाव। लोकांची जाल्या गैरसोयो प्रश्न करचो सुटावो मागतात थळावे। आता खबरो विस्तारात। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मोगो पक्षाक बेतकी खानोळ्या सीट दिवचे म्हणून वेंचणुके पयलीं भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक कळीत केल्ले, मात ती जागा आमकां दिली ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता। जे आमच्या पक्षाच्या चिन्हाचो अपमान करतात तांकां आमी आतां वा फुडाराक तेंको दिवचे नात। ही गजाल भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक पयलींच कळयल्या अशेंय मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें। पळयात। आमी आमचे जे भारतीय जनता पक्षाचे जे श्रेष्ठी आसा तांकां इलेक्शन जावचे पयलीं सांगिल्लें आनी तो सीट आमी मोगो पक्षान मागिल्लो तो आमकां दिवना। आनी त्या खातीर आमचे कार्यकर्ते थंय त्या आमदार बरोबर रावपाक तयार नाशिल्ले। तरी आमी कार्यकर्त्यांक सांगूना की तुमी थंय रावनाका म्हणून, कारण आमची युती आशिल्ली। आतां कार्यकर्ते रावना तो भाग आनी हें आमचो न्हय, पूण हें आमी इलेक्शना पयलीं म्हणजे आमचे जे पळय युती जावचे पयलीं सगळे जे सृश्टी आसा तांकां ते फुडें मागिल्ले तुमी जर भारताच्या युतीचे उमेदवाराक आमच्या कार्यकर्त्यांक किंवा आमकां आपयत जाल्यार आमी आमच्या सिंहाक जो मनीस गाळी मारता त्या सिंहाक गाळी मारप हें आमकां लागना। कारण सिंह ही निशाणी आमची जे व्हान आमची नवदुर्गा, विजयादुर्गा, महालक्ष्मी ह्या देवीचें व्हान आसा आनी त्या सिंहाक ताणें अपशब्द वापरल्या। ते अपशब्द आनी त्या शिवाय आमच्या पालक जे आसा आवय बापूय तांचे विशयी अपशब्द वापरल्या आनी अशे मनशा बरोबर आमी केन्नाच रावचे ना, इन फ्युचरूय रावचे ना। ते आमी क्लीन जे कोणाक सांगपाचें तांकां सांगता। तेवूय एग्री आसा तुमी सांगता त्या प्रमाणे करपाक सिनियर तुमचे हांवें सांगलें हांवें जे कोणाक सांगपाक जाय आशिल्लें तांकां क्लीन सांगा। भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ जे कोण आसा तांकां हें सांगलें। गोंयांत लोकांक 100 ते 1000 भितरूच चडशे तालाव येतात, पूण पोळे काणकोणचो फेल जाल्लो जीआय कॅमेरो सगळ्यांकूच सुमार 10,000 तालाव दिवपाक लागिल्ल्यान बोवाळ जालो। हांगा आदींच चॅकपोस्टांचो वावर आसा, पूण आतां कुशीकूच जीआय खात्यान डिसेंबरा सावन ई कॅमेऱ्या वरवीं येरादारी करप्यांक तालाव दिवपाचें थारायलें। पूण मजेची गजाल म्हळ्यार डॉक्युमेंट आसून लेगीत सुमार 10,500 तालाव लोकांक आयिल्ल्यान वातावरण बरेंच गरम जालें। पळयात चॅकपोस्टा वयले तालावाचे केस्तांव देखून हेका तालाव मारला, सगळे इन्शुरन्स आहा, सगळे आहा, पॉल्युशन सर्टिफिकेट सगळे आसा। तो रडत म्हाजे फुड्या पावल्लो थंय मागीर वोटर वो कळ्ळें तुका। हें कितें चल्लें काय म्हण आपूण कितें करपाचें आनी एटॅक येवपा पावल्ले थरथरोन थंय बसून ताका उदक पिवयलां हांवें ह्या भुरग्याक। आतां वो 10,000 भरतो खंयचो? नेक्स्ट टायम आमी हांगा 1,500-2,000 लोक हाडून रस्त्यार बसयतले। कित्याक ताबडतोब डॉक्युमेंट सगळे चेक केले, सगळे डॉक्युमेंट क्लियर आहा माझे। रजिस्ट्रेशन, इन्शुरन्स, पोल्युशन सगळे क्लियर आहा। सगळे क्लियर आहा। मागीर कर्नाटका हे आसा कितें आसा पोल्युशन काडलेलें आसा। टेम्परान चल्ला
सर्वे करून मागीर हांव कितें पळत आयलो पळत म्हाका कांय समजना तेणी हांव थंय गेलो मागीर आता तुका चलन येयलें थंय चेडन ऑलरेडी आयला म्हाका कितले हजार 10,500 आयला ते सांगता सिस्टम सारकें ना म्हणून आमकां आमगे गाडी घेवन कोणाली मिस्टेक जाता ना न्ही कोणा खबर ना आपणें इन्शुरन्स काबार करपाक 10,500 तालांव हितूंक चोवपाक पडटा तेजेर आमगे पोल्युशन आयचेर मॅक्झिमम यू कॅन फायन लायक 2,000 लास्ट फायन बरोवंक जाता पूण कितें गेमी धाडला 10,500 कोणे काणकोण हांगा हाकेच्या अंतराचेर RTOचे ऑफिस आसा पोलीस चेकनाका आसा एक्सायज डिपार्टमेंटाचो चेकनाका आसा अशें आसतनाय बी सरकारान 500 मिटरांचेर एक वेगळो GI डिपार्टमेंटान एक वेगळो चेकनाको तयार केला आनी हातूंतल्यान ज्यो गाडी पास जाता तांकां आयज मोठ्या प्रमाणांत 10,500 रुपया भरपाचें चलना जे तालांव जे आसात ते तांकां तांच्या घरा कडेन म्हणजे हातूंतल्यान येवपाक लागल्या त्यामुळे लोकां भितर एक भिरांत पसरली अनेक लोकांनी जना भंडारी हो काणकोणचो एक लिडर हाजे कडेन कॉन्टेक्ट केलें तांणी आयज चेकनाक्याचेर सगळ्या लोकांक एकठांय केलो ज्या जाग्यार चेकनाका आहा ते आनी तांकां विचारलें की बाबा हे तुमी कित्याक धाडटा कर्नाटकांतल्यान जर आमी पोल्युशन काडला तरीक हें कितें येता तांचे कडेन जाप नासली ताजे नंतर पणजी सावन जे खात्याचे सनीश वर्गी हे टेक्निकल ऑफिसर आयले तांणी सगळी परिस्थिती पळयली ताजे नंतर ताजे बरोबर पणजेच्यान RTOचे एसिस्टंट डायरेक्टर राजेश नायक हेय त्या जाग्यार आयले दक्षिण गोंयचे पुलीस DYSP निलेश राणे आनी वेगळे पुलीस खात्याचे वेगवेगळे अधिकारी येवन तांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो एक मिटींग केली आनी ज्या लोकांक चलन आयला त्या लोकांनी आपली घरांनी त्या ऑफिसरां मुखार मांडली तांकां दिसून येयलें की खंय तरी यंत्रणा ही बरोबर ना आनी ताका लागून हे चलन 10,500 मोठ्या प्रमाणांत येता पोल्युशन काडूनय बीन कर्नाटकान किंवा महाराष्ट्रान काडलें तरीकय गोंयान पोल्युशन ना आनी कितें ना अशें प्रकारचें म्हणजे जी सिस्टम बरोबर ना असली ह्या खातीर ह्या लोकांक मोठ्या प्रमाणान चलन येवपाक लागली तेन्ना लोकांनी तांकां जाप विचारलो आनी सांगलें की जो पर्यंत यंत्रणा सारकी ना तो पर्यंत हे चेकनाको हो बंद कर आनी सद्याक त्या अधिकाऱ्यांनी लोकांनी हो पोळ्यांतलो चेकनाको आयच्यान तात्पुरतो बंद केला गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार हडफण्यात बस बाय रोमियो लेन प्रकरणातले मुखेल दुबावित सौरभ आणि गौरव लुथ्राची पोलीस पंखण 4 दीस वाडयली तशेंच लुथ्रा भावांनी वेगळ्या बनावट कागदपत्रां प्रकरणात म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज दाखल केला ते भायर ह्या प्रकरणातलो आनीक एक दुबावित आरोपी भरत कोलियाका म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात सशर्त जामीन मंजूर केला See, remand, they have to justify the basis for remand for claiming police custody that was given to the judge. We have not seriously opposed it as my clients want to cooperate with the investigation. So now they will be reproduced before the court on 29th December. Sir, from the arrest date, just a minute. On the last occasion also, sir, your client said that he wants to cooperate with the investigation. Today also he said, but he is not supplying the documents because police is claiming that they are not. See, whatever the police is claiming, we will deal with it at an appropriate stage. Now, I don't want to divulge too much into what our defense is going to be, but they have been there at least from 16, and this is a incident which has happened which is site specific when they were not even in Goa, and their general managers and other managers also have been in custody for such a long time. So now they will But still we are there, my clients are there, and they are affording full cooperation. So now they will be produced from 29. Yes. गोंयांत RGPचो चानयेच्या वाट्या इतलो लेगीत योगदान ना तांचो वावर झिरो आसा फक्त दुसऱ्यांच्या गांवांत वचून धुमशेण्या घालतात आनी गोंयांत येवपी प्रकल्पांक विरोध करतात RGPची स्थिती सध्या ना घरका ना घाटका जाल्यार थोड्या दिसांनी आप पक्षाची स्थिती जातली ताच्या परस वायट RGPची जातली अशें मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें RGP बाबतींत तांणी ही भविष्यवाणी केली पळय वोटिंग हो शब्द वापरूना तांचे गोंयांत कांयच काम ना झिरो काम हो पार्टी तांकां कितें करचें ताचो एजंडाच ना तांकां दिल्ली आपयले बरोबर दिल्ली वता खोर्ले आपयले बरोबर खोर्ले वता अशी ह्या पार्टीची परिस्थिती आसा मुंबय आपयले बरोबर मुंबय वता कित्याक वता तेंय हांव नकळो
आरजी पार्टीन पयलीं विचार करपाक जाय जे प्रोजेक्ट येता गोंयांत ते बंद करपाक सदांच मुखार आसता. तांचे कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स गोवा एज ऑन टुडे इज झिरो हांव सांगता. आनी तांणी कांयच केल्लें ना आज पसून गोंयांत. आनी आसतना दुसऱ्याच्या गांवांत वचून ते कितें नाकाशिल्लें करता. आज जो त्यांनी स्टेटमेंट काडला की झोपडपट्टीचेर, ती झोपडपट्टी तांकां खबर सुद्दां ना. 74 ही झोपडपट्टी पयलीं हांव जेन्ना इस्कॉला वतालो ताजे पयलीं हांव 68 इस्कॉला आल्मेणा वतालो ताजे पयलींची ही झोपडपट्टी नवी न्हय. तांकां इतलें सुद्दां खबर ना आरजी पक्ष तेन्ना खंय आशिल्लो हांव नकळो आनी हे भुरगे खंय आशिल्ले तेयी हांव नकळो. तांकां कोण तरी म्हायती दिता आनी कोण तरी हें बरय आनी हें उलय म्हणून सांगता. तांची स्थिती अशी ना घरकार ना घटकार. आनी थोडे दिसांनी पळया जशी आपाची स्थिती गोंयांत जाल्या त्याच्या पेक्षा वर्स्ट स्थिती आरजीची जातली. दिवचल भर बाजारा कुशीक एके गल्लीत सुमार 55 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड सापडल्या. हे बायलेक नेमके कशें मरण आयलें ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना. मात हो घातपाताचो प्रकार आसूंये असो दुबाव आसा. ह्या प्रकरणात एका दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. पुलीस तशेंच फॉरेन्सिक टीमीन घडणूक थळार येवन तपासूय केला. पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांतूच मरणाचें कारण स्पश्ट जातलें. पळया. दिवचलचे अवर लेडी सायबिणीचे चर्ची फाटल्यान जी गल्ली आसा त्या गल्लीत शुक्रारा सकाळी एके बायलेची कूड मेळिल्ली आसा. ही बायल सुमार 55 वर्सां पिरायेची आशिल्ल्याचें कळटा. ही बायल महाराष्ट्रांतल्या माटणे वाठारांतली आसा आनी तिचें नांव लक्ष्मी गांवकर अशें आशिल्ल्याचें कळटा. आयज सकाळी हे गल्ली चर्ची फाटल्या वाटेंतले गल्लीत एक बायलेची कूड आशिल्ल्याची म्हायती दिवचल पुलिसेक मेळटकीच दिवचलची पुलीस उप अधीक्षक श्रीदेवी आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला पुलिसेची टीम घडणूक थळार पावली. तेन्ना जी बायल मेल्ली आसा तिची कूड एके गाडयेंत आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. पुलिसेन पंचनामो केले उपरांत फॉरेन्सीक टीमीक पाचारण केली. फॉरेन्सीक टीमीन थंय येवन घडणूक थळाचेर पुरावे एकठांय केल्यात. हे बायलेक नेमके कित्याक लागून मरण आयलें ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. मात हे बायलेक घडये मारली आसूं येता असो एक दुबाव आसा. ह्या प्रकरणांत जी बायल मेल्या ते बायले वांगडा भोंवपी तिचो साथीदार रमेश तेली हाका पुलिसेन सद्या ताब्यात घेतिल्लो आसा. लक्ष्मी गांवकर हे बायलेची कूड पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेक धाडिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लक्ष्मी गांवकर ही विधवा आशिल्ली आनी तिका 2 चलयो आशिल्ल्याचें कळटा. फाटल्या कांय वर्सांच्यान ती दुबावीत रमेश तेली हाचे वांगडा रावताली आनी दोगांय वांगडाच भोंवतना दिसताली. केन्ना केन्ना ही दोगांय दिवचलच्या बाजारांत रातच्या वेळारूय आसताली अशें कळटा. दोगांयकूय सोरो पियोवपाचें व्यसन आशिल्ल्याचें कळटा. काल राती म्हळ्यार बिरेस्ताराक राती रमेश तेली हाणें ताका कदाचित मारबडय केल्ली आसूं येता आनी तातूंतच तिचो मृत्यू जाल्ल्याचो एक अदमास आसा. लक्ष्मी गांवकर हिच्या नाका तोंडांतल्यान रगत व्हांवतालें देखून हो कदाचित खुनाचोच प्रकार आसूं येता असो पुलिसेक दुबाव आसा आनी पुलीस ते दिकेन तपास करता. पोस्टमॉर्टमा उपरांतूच हे बायलेक मरण कशें आयलें ताचें कारण स्पश्ट जातलें. सद्या हे विशीं दिवचले वेगवेगळ्यो चर्चा सुरू आसात. हो खुनाचोच प्रकार आसूं येता अशें लोक आपलें मत उक्तायतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
गिरदोळी चांदर वाठारांतल्या लोकांक धावे पोस्ट ऑफिसांतल्यान पत्रां तशेंच हेर पार्सलां वेळार मेळनात. हाका लागून लोकांची सामकीच गैरसोय जाल्या. हे विशीं हांवें शुक्रारा पोस्ट ऑफिसांत चवकशे खातीर गेल्ले, मात थंय आशिल्ल्या पोस्ट मास्टरान आपूण कार्यालयांत नवो आसा, आपणाक हे विशीं कांयच म्हायती ना अशें तांणी सांगलें अशें थळावो पंच वांगडी सांगता. गिरदोळी चांदूर वाठारांत पोस्ट ऑफिसांतल्या लोकांक वेळार पत्रां तशेंच हेर पार्सलां मेळना. हाका लागून लोकांची गैरसोय जाल्या. पत्रां वेळार पावना म्हूण जायत्या जाणांनी आपल्या कडेन कागाळ केल्ल्याचे थळावो पंच वांगडी फ्रँकी रॉड्रिगीज सांगता. गोंयकार पोस्टमॅन आशिल्लो तेन्ना तो वेळार पत्रां पावयतालो, मात महाराष्ट्रांतल्यान जो पोस्टमॅन घेतला तो सारकी पत्रां डिलिव्हर करिना. कांय जाणांची क्रेडीट कार्डां मेळपाक कळाव जाल्ल्यान कांय लोकांक दंड लेगीत भरचो पडटा अशें पंच वांगडी सांगता. हे विशीं चवकशी करपा खातीर पंच वांगड्या सयत थळावे शुक्रारा पोस्ट ऑफिसांत गेल्ले, मात पोस्ट मास्टरान आपूण कार्यालयांत नवो आसा, आपणाक हे विशीं कांयच म्हायती ना अशें सांगिल्ल्याचे पंच वांगडी फ्रँकी रॉड्रिगीज हाणें सांगलें. जायते लोकां गेली म्हाका कंप्लेन येयली आनी हांवूय ती इन्क्वायरी अशें करपा आयला. आमगेलो मेल कित्याक डिलिव्हर जायना काय म्हूण चोयना. तो आतां एक पोस्टमॅन ते न्यू हाडलो तो आमगेलो गोंयकारालो मंगलदास सगळी गोरां बरे भाशेन तो मेल डिलिव्हर करतालो. पूण आतां कितें केलां तेणें आयकलो वयलो महाराष्ट्रा तो एक पोस्टमॅन हाडा आनी ते कडेन ती लेटर दितालें. तो सोद कितें करता एक मातशें एक पांच माता एक कडेन रावता आनी तो लोकांक डिलिव्हर करना सगळीं लेटरां हाडटा पोस्टां माता आनी बँका बूक आहाय ते चॅक बूक डेबीट कार्ड क्रेडीट कार्ड आहाय ती लोकांक गेली सगळें व्हरून बँका मारलो आहाय. इतलो दाड जालो आहा बँकाक. तितून 2 म्हयने बॅकलॉग आहा. आतां लोकांक गेले ते कांयची डिलिव्हर जायना. हे पोस्टमॅन तुमी ते कोंकणी कोण ना म्हणटाय आनी ते एकले घरां दिकून वचना. सगल्या मेलांची तेणें कितें केलां हावज लॉक सगळीं हावज लॉक कितको जावपा शकता गिड्डोली चांदोराची. एकल्यागे ती लोकांक तितून बोड एक तो क्रेडीट कार्डा स्टेटमेंट येता तेन्ना तूं पे करपा सामके डेट सामके मातशें क्रेडीट कार्डाचे ते डेट मिस जाल जाल्यार तुका चार्जीस पडटाय. तेश कोन्न म्हाकाय पडटाय. मागीर म्हाका मुगेल्या मोबायलाचेर येता. थोड्या मोबायलाचेर कोणा ती लोक कितें कोतलीं थोड्यांक गेली ती पेपराचे स्टेटमेंटाचे थंय ती पे कोताय. जायत लोकांक आतां बोवाळ जालो आहा. कितू लोकांक गेलो मेल सारको बँका बूक सगळे बँका पडोय. तुमी आतां म्हजे हाडल्या बँकाक ये आनी चोय बँका तितलो दाळ जालो आहा सारको बँक 2 म्हयने म्हाका मॅनेजर सांगना 2 म्हयने जाले मग थिंगा नाळ तेणी जाल्यार तेका तापयली तेका पोस्टमॅन हांवें कितें कोत काय म्हूण तूं डिलिव्हर करना म्हणा. आतां पोस्टमॅन लोकांक ध्यानान येयना. हें कितें लोकांक गेलें सगळें आण पोतून माता आण पोतून हावज लॉक हावज हांवें कितें नागे तेणी आतां पोस्ट ऑफिसान कितें करपा आमगे गोंयकार कोण जाणटो आतां एक मंगलदास मारलो सगळे विदावट फेल तो सगळे लोकांक गेलो मेल दितालो. आतां तेगेले कित्याक डिलिव्हर जायना. एक दीस 2 दीस वयर आपणा दाखोवपा तेणें तें कोण ना जाल्यार तेणें सांगपाचें आपणा कोण आनी 1-2 दीस ती म्हूण. 1 दीस 2 दीस गेला मात लोकांक सगळीं लॉक म्हूण सांगता. ही आतां सगळीं ती कार्डां माडा सगळीं ब्लॉक जालो आतां सगळीं हिंगा मेल पोतून हें कितें गेलें पोस्टान मातशें इन्क्वायरी करची. आतां पोस्ट मास्टर आहा तो सांगता आपणाक कांय खबर ना म्हूण. आतां ती गेली ती पोस्ट मास्टरान तेणी तेका प्रॉपर हँडओवर दिवपा जालो न्ही. हो म्हणटा आपणाक कांय खबर ना खबर ना कित्याक बसलो तो हिंगा तेणें जाण जावपा जाय न्ही कित्याक हितू मेल कित्याक हिंगा राशी पडलो आहा तो. मास्टर सांगता आपणाक खबर ना म्हूण. तेणें गेली ती हें तेका सांगपा जाय आनी हेणें चार्ज घेवचे पयलें तेणें सांगूं जाय कितें हें कितें जालें तें हो चार्ज घेतले म्हणून हो रोखडो कोदल्याचेर बसला. तेणें आन्सर सारकें प्रॉपर आन्सर दिवपा जाय. आपणाक खबर ना म्हणून कितें तेका लागून मागोता पोस्ट ऑफिस तेंगे डिपार्टमेंट आहा तेंकडे हें मातशें हिंगा बेगीन जाता तुली ही डिलिव्हरी करूं ह्या वर्साची. गेलो भावा गेलो चॅक बूक आनी डेबीट कार्ड बारपा येवपा 2 म्हयने जाले तेणें लेटर केलो बँका आपणा चॅक बूक इश्यू कर म्हूण आनी एक डेबीट कार्ड म्हूण. आतां कितले तेंप जालो 1.5 म्हयने मागीर जालो थिंगा मेल डिलिव्हरी केलो ना तेणें. न्यू पोस्टमॅन येयला तो वयलो ते कांय कोंकणी कांय कोणा तो हिंदी उलयता. तेणें कांय डिलिव्हर केलें सगळें आख्खें गिड्डोलीं चांदोर आसोल्डा सगळ्या लोकांक गेलें. तेणें कितें केलें हेतींग एक कोणें बसत तो कोणागे मेल डिलिव्हर करूं वचना आनी थंय हावज डोर लॉक म्हूण बरयलो आहा सगळ्यांचे. आतां बँका चोयले जाल्यार तुमी इतलो दाळ पडलो आहा. लोकांक गेलो चॅक बूक डेबीट कार्ड आनी क्रेडीट कार्डां सगळें थिंगा पडलो आहा. 10 दिसांची सुमार एक दुसऱ्या नेबरांक घेवन गायला. मुगे देर मुखार नंबर आमगे घरा नंबर बरयलो आहा हेजेर ऑन द प्लेट आशिर्वाद 120 म्हणून हावज नंबर. ते दिनासतना दुसऱ्याचे दवरलो आहा. पळय त्या भुरग्यान हाडून म्हाका दिल्या कॉमेन कमिशनर लागून म्हाका तेणें पोस्टींग केलें एज पर दीस लेटर ऑफ द आहात पळय तेंगेली 5th हें आहा तेंगेली तेणें 5th पोस्ट केलो तेजे 10th तागेर पावलो. पूण हो डिलिव्हरी केन्ना करता 15th 15 तारखेर तो डिलिव्हरी करता डिसेंबरा
ओन्ली 7 डेजा भितर हांवें तें कलेक्ट करपाक जाय, नाजाल्यार गेलें. सो 5 तारखेर हें केल्लें, 15 तारखेर तो म्हाका खाण दिता, 10 तारखेर हिंगा आसून हिंग कांय कोण आहलो तो. इतले कितले पयले तुमी फोटो काडून पळयात कितून मेल हें आहा तो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोमंतक दिसाळ्याचे 2026 वर्साची दिनदर्शिका कॅलेंडराचे उक्तावण उद्देजक अनिल खावटेंच्या हस्तुकी जाले. या कॅलेंडरात गोंयची थळावी देवळां, जात्रा तशेंच हेर म्हायतींचो आस्पाव आसा. शेनवारच्या गोमंतक अंका वांगडा 30 रुपया फारीक करून हो ग्लेस कॅलेंडर आपापल्या विक्रेत्यां कडल्यान घेवचो अशें कळीत केल्लें आसा. खरें आज खोश भोगता. म्हाका जेन्ना उदो राजू बाबान फोन केलो आनी सांगलें तुका आज गोमंतकाचें नवें आमचें कॅलेंडर म्हणजे आमचें हिंदू पद्दतीचें कॅलेंडर पब्लीश करपाचें आहा, तूं ताचें उद्घाटन कर म्हणून. बिकॉज हांव हिंदू अभिमानी मनीस आनी जेन्ना हांवें आतां हें पळयलें काम गोमंतकाचें हो गोमंतक हें म्हाका जयंत साळोंकराची याद आयली. आतां सगळे गोमंतकी लोक हें गोमंतक तुमचें कॅलेंडर पळयतले आनी थरयतले. त्याच प्रमाणे हाजे फाटल्यान जें दिलां तें म्हाका जास्ती आवडलें. हें पळयतकूच म्हाका दाते पंचांगाची याद आयली. म्हणजे हें जर तुमकां कोणाक जर लग्न करपाचें आसलें, खंयचो दीस बरो खंयचो दीस वायट, हें आमी जेन्ना दाते पंचांग पळयता न्ही तशें भितर पळयलें जाल्यार ह्याचेर सगळें वेवस्थीत दिल्लें आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा ताणें आपल्या घरांत दवरपाचें हें गोमंतक, आनी सो दॅट दे नो वॉट इज गोईंग, दे वील अंडरस्टँड वॉट आर द डिफरंट सन दॅट आर देर दॅट इज हॅपनिंग इन गोवा एट डिफरंट टायम, बिकॉज सुर्यास्त एंड सुर्योदय डिफरंट टायमार जाता, चंद्रोदय आनी चंद्रास्त डिफरंट टायमार जाता. तें हाजेर वेवस्थीत दिल्लें आसा. त्या प्रमाणे तुमकां जर कितें करपाचें आसलें सणा संबंदी तर प्लीज रिफर गोमंतक, हो तुमकां रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक. थँक्यू. सरकारान लोकांक बरी येरादारी मेळची म्हणून वेस्टर्न बायपास बांदिल्लो, पूण आतां ह्या बायपासार येरादारी कमी आनी कोयराच्यो राशी चड पळोवपाक मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. सैमविरोधी रात दीस ह्या बायपासार कोयराच्यो पोटल्यो शेवटून मारून पर्यटकांक कोयरांतल्यान येवकार दितात. हेच ते गोंयांत आयिल्ले अच्छेदे. पळयात. 30 वर्सां जाली वेस्टर्न बायपासार कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा, पूण सोंपपाचें नांव घेयना. बायपासार दीस रात सैम विरोधी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयल्ल्यान आतां येरादारी करप्यांक लेगीत ह्या रास पडिल्ल्या कोयरांतल्यान येवकार मेळटा. ह्या कोयराक लागून सद्या वाठारांत बुरशेपणां पातळ्ळा, तशेंच दुयेंसां पातळपाचो भंय थळाव्यांक निर्माण जाला. सरकारान ह्या वाडट्या कोयराचेर कितें तरी उपाय काडचो आनी प्रस्न तडीक लावचो, ना जाल्यार हो प्रस्न असो सासणाचो जावन उरतलो असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. हे एक डार्क सायड ऑफ डेव्हलपमेंट एंड पुअर गव्हर्नन्स हे दाखोवन दिता. आतां आमी डिसेंबराक आहाय आनी ट्युरिस्ट सिजन आहा, एक म्हणून जाल्यार फेस्टीव सिजन आहा आनी ट्युरिस्ट सिजन आहा. आनी हे हायवेंतल्यान काणकोण जावन दुसरे कडेन जायते आमगेले ट्युरिस्ट हे रोडांतल्यान वयताय. आनीक हांव नोणाक सरकार हे ट्युरिस्टांक जावं फॉरेन ट्युरिस्ट डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट तांकां केसली मेसेज दिवपाक सोदितो. आज गव्हर्मेंटा कडेन गार्बेज हँडल करपाक जायना हें तुमी खूब दाखोवन दिलां. कित्याक वर्सां जालीं आमी हे गार्बेजी लागून झगडटाय गार्बेज हें करपाक. आनी तुमी चोय ही फूड गार्बेज सारकी सुणी गोरवां रस्त्यार हाडटाय आनी तशेंच हिंगा कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज उडयताय. म्हणजे हिंगा सगळे भाशेची गार्बेज हिंगा ह्या जाग्याचेर उडयताय, जावं सॅनिटरी पॅड्स दुसरी वस्त आहाय त्यो हिंग उडयताय. सो हांव सरकारा कडेन मागोता की आनी पंचायत की सरकारा तो स्टेट गव्हर्मेंट पंचायताक फायनान्स करता गार्बेज क्लियर करपाक. एक क्वेश्चन उप्रासप म्हळ्यार पंचायताक गेले नावेली पोटा सारके मॅनेजमेंट जायना काय गार्बेज क्लियर करपाक. वो तुमकां पयशे पावनाय, वो पयशे तुमकां येताय ते तुमगेले बडसां वयताय. कित्याक एवरी टायम आमी जायते कडेन हो गार्बेज इश्यू रेज कोताय आनी रेज केले म्हणटकीर मागीर हिंगा क्लियरन्स जाता. हांव मागोता आमगेले गोवा गार्बेज मॅनेजमेंट आहा तेणी हेचेर दखल घेवची आनी पंचायताकूय तुमी बसून विचारचें बाबा हिंगा गार्बेज कित्या हे भाशेन पायलप जाता ती. ही हायवे ह्या हायवेचे लोक खूंय मेटिंगा गार्बेज उडयताय. इतली क्लीन केले जाल्यार पासून ही गार्बेजी प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जावपाना. आनी हांव गव्हर्मेंटाक मागता
जे तुमी एका सिग्नला एक तुम कॅमेरा बसयले थंय तशें करून हिंग एक कॅमेरा बसोवपाचे जे कोण एक उलयता तांकां 5,000 तुका फायन घाता तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो गार्बेजीचो. ही घाण एकदम चड जायत वयता. सो आतां क्रिसमस जालो आतां न्यू इयर गव्हर्मेंट कांय कोणाचेर एक्शन घेयना आनी हो पळय हेजो गार्बेजीचो प्रॉब्लम आहा न्हू तो खूंय आसचोय हिंगेल्यात गार्बेज हिंगेले सगळे वयतल्या गार्बेजीची घाण. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकरीण देवीचो वर्सुकी जात्रोत्सव 25 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो. तिसरे दिसा शेनवारा 27 डिसेंबराक सकाळी श्रींचो महाअभिषेक, कुंकुमार्चन, रातचो जागर, ऑर्केस्ट्रा, शिबिकोत्सव जातलो. ते भायर श्रींची फुलांच्या रथांतल्यान मिरवणूक काडले उपरांत आरती आनी महाप्रसाद आसतलो. भाविकांनी व्हड संख्येन जात्रेक हाजेरी लावन देवीचो आशिर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवस्थान समितीन केलां. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां.